नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमळी पळयत आयच्यो हेडलायन्स. मामलेदार कार्यालयात प्रलंबित आशिल्ले मुंडकार रान हक्क खटले आनी म्हजे घर येवजणेचे सगळे अर्ज 31 डिसेंबरा पयलीं 100% काडटले निकालात. मुख्यमंत्री सावंताचे आश्वासन. कोलवाळेत जखमी जाल्ले मारपेटात कृष्णा नायकाक आयले मरण. क्रिस्टोफर पॉल आनी प्रतीक गांवस ह्या दोगा दुबावितांक कोलवाळे पुलिसांनी खुनाच्या आरोपा खाला केली अटक. जाल्यार दोग आसा फरार. पणजे बस स्टँडावयल्या ईव्ही चार्जिंग स्टेशनात जावंक ना स्फोट. विजेच्या इबाडाक लागून 12 महामार्गावयल्या ईव्ही बसींचेर जाला परिणाम. कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकाराची माहिती. 25 जून ते 1 जुलै मेरेन येल्लो अलर्ट. वाऱ्या वादळा सयत पावस पडपाची आसा शक्यताय. हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. केप्या कुडचडे रस्त्यांचेर बेकायदेशीरपणान चल्ला वेवसाय. येरादारी करप्यांक येता आडमेळी निर्माण. संबंधीत खात्यान बेगोबेग प्रस्न लावचो तडीक. थळाव्या लोकांची मागणी. व्हेनेझुएलाक 2 खर भूंयकांप. 10,000 लोकांक मरण आयिल्ल्याची शक्यताय. फाटले 126 वर्सांतलो हो सगळ्यात व्हड भूंयकांप. आता पळयात खबरो विस्तारान. मामलेदार कार्यालयात प्रलंबित आशिल्ले मुंडकार रान हक्क खटले आनी म्हजे घर येवजणेचे सगळे अर्ज येता त्या 31 डिसेंबरा पयलीं 100% निकालात काडटले. तशेंच लोकांक तांचे हक्क मेळोवन दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आश्वासन दिलां. सांखळे जाल्ल्या जनकल्याण शिबिराच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. कारण जी घरां इतकी वर्सां कायदेशीर नासली, म्हाका खबर आहा की आयजूय बी प्रत्येक जाण कोणाच्या म्हणजे शेजाऱ्याच्या घराचेर घालता, ना जाल्यार आपलोच घरातल्या घराचेर घालता आनी तें घर मोडून उडोवपाचो प्रयत्न करतात. वेगवेगळे हितूर गजाली खूब आसात. बट तें घर आज रेग्युलरायज करपाचें काम म्हज्या सरकारान सुरवात केलां. आज आमी लोकांक अपील करीत आसा. हांव परत सांगता की आमी फुडल्या 31 डिसेंबर पर्यंत आमच्या मामलेदारां कडेन आसलेल्यो मुणकारीयल केसीस किंवा फॉरेस्ट रायट एक्ट आनी म्हजें घर हाच्या अंतर्गत केल्ल्यो सगळी एप्लिकेशनां 100% जी आहा ती निकालात काडटले. 100% तांचे अधिकार जे आसा हे तांकां दिवपाचें काम हे म्हजें सरकार करतलें. हांवें जनसाथी नांवाचो एक प्लॅटफॉर्म सुरवात केला VM साळगांवकर कॉलेजीच्या बरोबर. हांव सगळ्या सरपंच आनी सेक्रेटरी हांकां सगळ्यांक सांगता, गांवांत वेगवेगळ्यो झगड्यो आसता. येदभर जागे खातीरय आसता किंवा तुजें उदीक म्हाज्या हितूर पडलें, तुजें झाड म्हाज्या हितूर पडपाचें आहा. ते मामलेदारा कडेन केस दिता पळय आनी मामलेदार दोगूय जाण एडवोकेट काडटा आनी दोगूय एडवोकेट जे आहा पळय न्हू, हय तुजें झाड मोडूंक जायना, कशें मोडटा तें हांव पळयता म्हणटा तो. तूं फी म्हाका दीत राव. झाडा पेक्षा डब्बल पयशे एडवोकेटाक पावले. तो म्हणटा झाड मारूच नाका. आनी तें झाड नवें लायिल्लें सुद्दां जाल्यार तितक्यान जातलें. एडवोकेटाक तेच्या पेक्षा चड पयशे दोगूय जाण फारीक करतात. किंवा येदभर जाग्याचे तो दुसरो 500 मीटर जागो घेतलो, इतके पयशे काडून एडवोकेटाक दिता. आनी केस चलता कितलीं वर्सां? 10 वर्सां केस चलता. कित्या खातीर? तुजो काडलेलो भिंत म्हाज्या वाटेन काय तुज्या वाटेन ह्याच केसी खातीर चलता. पण हे आमी जनसाथी हो जो प्लॅटफॉर्म VM साळगांवकर कॉलेजी बरोबर सुरू केला. दोगांयकूय विचारात, तुमकां खंयच्या एडवोकेटाची गरज ना, तुमकां मामलेदारान वचपाची गरज ना. तुमी तयार आहा VM साळगांवकर कॉलेजीचे जे जज आसात, एडवोकेट आहात, ते तुमचो विशय सॉल्व करतले. ते तुमकां घेवन बसतले. कांय नाका, एडवोकेट नाका, कांय नाका, पयशे फारीक करपाचे ना. चिखली कोलवाळे मारपेटात जखमी जाल्लो 60 वर्सां पिरायेचो कृष्णा नायक हांकां मरण आयलें. ह्या प्रकरणात चिखली वाठारांतल्या क्रिस्टोफर पॉल आनी नांदोडे वाठारांतल्या प्रतीक गांवस ह्या दोनूय दुबावितांक कोलवाळे पुलिसांनी खुनाच्या आरोपा खाला अटक केल्या. जाल्यार दोग जाण सध्या फरार आसात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बुधवारा सांजाव पार्टी करून वचपी ह्या दुबावितांनी वाटेर आशिल्ल्या कृष्णाक मारपेट केल्ली.
पणजेच्या केटीसीएल बस स्टँडाचेर आशिल्ल्या ईव्ही चार्जिंग स्टेशनाचेर स्फोट जावपाची गजाल फटीची आसा अशें कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. चार्जिंग स्टेशनात फकत विजेच्या इबाडाक लागून चार्जिंग जायना, मात बिरेस्तारा सांज मेरेन हो प्रस्न सुटावो जातलो अशें तुयेकारान सांगलें. पळयात पुराय बातमी. पणजेच्या बस स्टँडावेल्या ईव्ही चार्जिंग स्टेशनात स्फोट जाला अशी वावडी पातळिल्ली. हे फाटभुंयेर गोमंतक टीव्हीन कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तळेकाराक संपर्क केलो. तेन्ना पणजेच्या बस स्टँडाचेर आशिल्ल्या ईव्ही चार्जिंग स्टेशनाचेर स्फोट जावपाची गजाल चुकीची आसा. चार्जिंग स्टेशनात फकत विजेच्या इबाडा लागून चार्जिंग जायना, मात 11:30 मेरेन ईव्ही चार्जिंग स्टेशन दुरुस्त जातले. उपरांत ईव्ही बसीचे चार्जिंग परतून सुरू जातले. मजगतीं हाचो परिणाम 21 रुट्यांचेर जाल्लो, मात कांय सुवातेर कदंबाच्यो डिझेल बसी घातल्यात. जाल्यार साळगांव, कळंगूट, हरमल, केरी, मोपा, तुळसकरवाडी, आमठणे, कुडचडे, आश्वी, मोरजी, साळ, हळण आनी चोडणा रुटावेल्यो बसी बंद दवरल्यात अशेंय तुयेकारान सांगलें. आमच्या 3 कडेन चार्जिंग चलता. एक मडगांव चलता, पणजे चलता आनी परवरी. सो पणजेचे बस स्टँडार कितें जालें, इलेक्ट्रीक कितें तरी प्रॉब्लेम जाला खंय. सो ब्लास्ट बी तशें कांय जावना. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटात ते 11:30 पर्यंत कंप्लीट जातलें खंय काम. ओके. तेच्या उपरांत मागीर चार्जिंग करपाक मेळटलें. म्हण जाला कितें, खंयच्यान वचपाचे बसीन प्रॉब्लेम जाला? 14 बसी काल ऑपरेट करपाक मेळना, कारण ते चार्जिंग जावना म्हणून. आयज खंय सकाळीं 7 टोटल 21 बसीक प्रॉब्लेम जाले. म्हणजे चार्जिंग करपाक मेळना इतलेच. बाकी सगळें चालू आहा. म्हणजे ते पणजेसून ज्यो बसी वयता त्यो बसी, फॉर एक्झाम्पल पणजेसून म्हापसा वयता, पणजेसून मडगांव वयता, अश्यो करून 21 बसी. काल 14 बसींक चार्जिंग करपाक मेळना आनी आयज 7. आतां 11:30 पर्यंत खंय जातलें. इलेक्ट्रीक प्रॉब्लेम ते. म्हणजे मडगांव चार्जिंग चालू आहा आमचे, परवरी चालू आहा आमचे. सो बाय इव्हनिंग सगळे सुरळीत जातले. 100% आहा. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान 11:30 म्हणून टायम दिल्लो खंय कंप्लीट जातले म्हणून. तरी आसतना इव्हनिंग म्हटल्यार जातले सगळ्यो. ब्लास्ट बी तशें कांय जावना. फक्त इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे कितें तरी प्रॉब्लेम जाला इतलेंच. 12 कडेन सध्या बंद आहा. बाकी सगळे डिझेल बसी घालून सुरू केल्या. आतां फक्त सालिगांव, कलंगूट, हरमल, केरी, मोपा, तुळसकरवाडी, आमठणे, कुडचडे, आश्वे, मोरजी, साळ, मागीर हळण आनी चोडणा इतल्योच बसी सध्या ऑपरेट करपाक मेळना. बाकी तेंच्यांनी डिझेल घालून सुरू केल्या. सो सांजे म्हटल्यार सुरू करतले. बरें. बाकीचे सगळे डिझेलाचे चलतात, ह्योच उरल्या. ह्योच हय हय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत पावसाक सुरवात जाल्या. 25 जून ते 1 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट. वारो वादळा सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. व्हेनेझुएलाक बुधवारा सांजे वेळार म्हळ्यार भारतीय वेळेप्रमाण बिरेस्तारा सकाळीं 2 भिरांकूळ भूंयकांप जाले. अमेरिकन जिओलॉजिकल सर्वे प्रमाण हातूंत 10,000 परस चड लोकांक मरण आयिल्ल्याची शक्यताय आसा. पयलो भूंयकांप 7.2 खर आशिल्लो. ताचे केंद्र राजधानी कराकस पासून सुमार 160 किलोमीटर पश्चिमेक जमनी सकयल 13 किलोमीटर आशिल्ले. कांय सेकंदा उपरांत 7.5 खर दुसरो भूंयकांप आयलो. ताचे केंद्र मोरोन शाराच्या नैऋत्येक जमनी सकयल 10 किलोमीटर आशिल्ले. कराकस सयत खुबशा भागांनी इमारती आनी घरांचें लुकसाण जालें. हो फाटल्या 126 वर्सांतलो सगळ्यांत व्हड भूंयकांप आसा.
फाटले 4 दीस सेगीत पडपी पावस आनी वाऱ्याक लागून कोलवा वाठारात धांवतेकारीचेर माड पडलो. सुदैवान जिवीत आनी टळी, मात गाडयेचे बरेच लुकसाण जाले. ताका लागून कांय वेळ येरादारी आडकून उरली. हे घडणुकेची म्हायती उजो पावलपी दळाक दिले उपरांत तांच्यांनी पडिल्लो माड कातरून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो करून दिलो. लायटीच्या पोरण्या सर्यांक लागून दिवचल मार्केटात गंभीर प्रस्न उपरासला. पावसा वेळार कांय दुकानांनी लायटींतल्यान स्पार्क जाता, देखून वेपाऱ्यांमदीं भंय निर्माण जाला. एखाद्री वायट घडणूक घडचे पयलीं वीज खात्यान उपाय येवजण करची अशी मागणी वेपाऱ्यांनी केल्या. दिवचलच्या मार्केटात लायटीचे खांबे आनी लायटीच्यो सोरयो 50 वर्सां पयलींच्यो आसात. लायटीच्या खांब्यासयत सोरयो लेगीत पोरण्यो जाल्यात. पोरणे मार्केटात हो प्रस्न भयानक जाल्लो आसा. पावसा वेळार तर कांय दुकानांनी करंट येता. हाच्या पयलीं शॉर्ट सर्किट जावन मार्केटांतल्या कांय दुकानांक उजो लागपाच्यो घडणुको घडल्यात. देखून वेपारी सध्या भयभीत जाल्यात. मार्केटात अंडरग्रावंड केबल घालचे अशी मागणी वेपाऱ्यांनी केल्या. हे आमचे दिसले मार्केट आणि हे मार्केटान जे लायटीचे खांबे कितले पयलीं जुने आनी हेजे जी कनेक्शन आहा ती जुनी आहा आनी वयर जशें खतखत एक कंजेशन जाल्लें आहा आनी हेज्या पयलीं आमच्या मार्केटाक उजो बिजो लागपाच्यो ज्यो घटना घडल्या ती जाता कितें वयर स्पार्क जाता आनी जो स्पार्क जाल्ल्या मुळे अचानक कोणाच्या दुकानान तो दिसता शॉर्ट सर्कीट जावन तें दुकान जळटा. म्हणून आमी आयज स्पेशल हांगा सांगूंक सोदता की हे जे खांबे जुने खांबे आनी ती जी जुनी कनेक्शनां ती जाय तितले बेगीन ह्या डिपार्टमेंटान सुटसुटीत करची आणि मागीर त्यांचे जे प्रस्ताव आहा त्या प्रमाणे ते भूमिगत केबलिंग त्यांनी करून दिवचें, जेणे करून हो जो धोका जो आहा संभाव्य धोका फुडलो टळचो. म्हणून आमी आयज तुमच्या समोर प्रेसाक सांगून आयज एक्सपोज करूंक सोदता. शटर उगडटा लॉक काडून स्टॉक येता पार्क जाले रामनवमीच्या दिसा पर्यंत सुरू जाल्ल्या वचो तो डिपार्टमेंटान फावटी मारता. ते फक्त येता आनी आमकां कितें मेळान आमकां वयतात आनी आमकां मागीर घेवन ती चावी करपाची पडटा सकाळची आनी रातची. पावसान आतां मातशें भिजलेले घेता हात बी सामकोच भंय दिसता. कामगाराक सांगले लॉक कर म्हणजे तो भियाता. अशी आमची परिस्थिती जाल्ली आहा. जावपाचें कशें आनी हे का आतां सोदपाचें कोण. 95 सालान दुकान स्वताचे माझे जळले तेन्ना पर्यंत आयज पर्यंत वायरी तशें नाता. हे येवन पळयत ना आनी ते अंडरग्रावंड आमी करता म्हणून ते तर आमकां करून दिवचे. आमकां नाटक करपाक ते फुडें त्रास जाता. फुडें ते स्टेज घेवपाक मेळना ते भियातात ते नाटक ते वायर म्हणटा ते एकठांय फुडें सगळ्यांची वायर घेवन खांब्याक घेवन ते तेपलेले पडटा नाटक करता म्हज्या वाटत ते अंडरग्रावंड आमकां वर्सां करून दिवचे अशी आमची कडेन मागणी करता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दिवचलच्यान चोरयेक गेली स्कूटर 24 वरां भितर एके बँके कडेन मेळ्ळी. स्कूटर गायब जाली ते सुवाती कडल्यान सुमार 300 मीटर अंतराचेर आशिल्ले इंडियन ओव्हरसीज बँके कडेन ही स्कूटर मेळ्ळी. अजापाची गजाल म्हळ्यार स्कूटर मेळ्ळी थंय आशिल्लो बँकेचो सीसीटीव्ही कॅमेरा लेगीत गायब आशिल्लो. हांव बजाज फायनान्सात कामाक आसता. काल हांव कामार गाडी घेवन येयल्लो तेन्ना म्हाजी गाडी 3-3:30 मिसींग आशिल्ली आनी मागीर गाडी मिसींग जाल्या उपरांत आमी सांजची फूल आख्खे बिचोलेन सोदली. सोदता गाडीत ना म्हणून पोलीस स्टेशनार गेले. पोलीस स्टेशनार गेले जाल्यार थंयसर आरसी बूक नासलो, सो कंप्लेंट करूंक पावना. सो दुसरे दिसा आयज सकाळी 24 तारीख परतून गाडी सोदपाक सुरू केली. सोदता जाल्यार गाडी म्हाजी इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या भायर उबी आसली बिचोलेन. जाल्यार थंयसर आमी कॅमेरा चॅक करपाक गेलो बँकेचो. जाल्यार बँकेचो कॅमेरा चॅक करतलो म्हटल्यार कॅमेरा कोणे तरी फोडलो आहा तो पयलींच आनी सो कॅमेरा फोडलेल्या कारणान आमकां कांय क्ल्यू गावोंक ना. सो अशेंच जर दिसाच्यो चोरयो जावपाक लागल्यो जाल्यार आमी कामाचेर वचपाचें कशें, गाडी व्हरपाची काय बसीन वचपाचें, आतां तो प्रश्न पडलेलो आहा. हेजेर मातसो पुलिसांनी लक्ष दवरचो. गाडी तुजी मेळ्ळ्या न्हू ती खंयसून चोरी जाल्ली आनी म्हाजी गाडी बिचोले बजाज फायनान्स ब्रांच आहा थंयसून चोरी जाल्ली मुस्लीम वाड्यार काल 3:30 सुमार 3-4 हेजे भितर दनपारच्या. हांवें काल सांज भर सोदली मेळोंक ना म्हाका. आतां ती मेळ्ळी ती लागींच मेळ्ळी. आतां मेळ्ळी ती लागींच मेळ्ळी अरावंड 200-300 मिटर्स इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या भायर. सो थंय पयल्यार आमकां क्ल्यू अजून कांय मेळोंक ना. सो ते सीसीटीव्ही आसली ती ब्रोकन आहा, कोणे तरी डॅमेज केल्ली राती.
आणि मागीर हाडून गाडी पार्क केलेली आसा. एक आमची बिल्डिंग आसा तितून ते बजाज फायनान्स हे आसा ऑफिस, तितून एक भुरगो काम करता, तेजो नांव आसा जेजस डिसोजा. तेजी काल गाडी सारकी 2:30 ते 3 भितर थंयसून गाडी नाच जाली जाल्यार तेणी म्हाका आमकां सांगलो अशें आमी काल सबंद भितरली खंय ATM आसा खंय कितें आसा सगळे कडेन बंद येयले, मेळूंक ना. मागीर लास्टाक आमी पुलीस स्टेशनाक गेले जाल्यार पुलीस स्टेशनाक गेले जाल्यार ते म्हणपाक RC बूक हाड, जाल्यार ती RC बूक तुजे हातीन नासली, ती घरा कडेन आहली. आज तेणी RC बूक घेवन येयलो, तरी पण आमी सकाळी उठून आनी परतून बर्थडे पर्यंत वचून सोदून येयले, खंयच ना. लास्टाक आमी पुलीस कंप्लेन करपाक लागून हांगासून आमच्या घरा कडसून आमी हेका गेले पुलीस स्टेशनाक वयता पयले जाल्यार हांगा आमकां हेजे कडेन इंडियन ओवरसीज बँके कडेन ती गाडी दिसली जाल्यार आमी मॅनेजराक रिक्वेस्ट केले मातशें एक काम कर, आमकां सिटी फुटेज दाखय. सिटी दाखय म्हणून सांगले जाल्यार तेणी म्हणपाक तो काडपाक गेलो जाल्यार मिटर हे तेंचो कॅमेरा नॉट वर्किंग दाखयता. आमी मागीर भायर येवन पयले जाल्यार तो कॅमेरा पळयता जाल्यार कॅमेरा कांयच तेजो कांयच ना तेजेर सेट हे आसा तेजेर पण त्यो चलना काय ना. म्हणजे म्हाका दिसता कालूच कोणी तर म्हणू शकता जाल्यार ते आतां कितें आसा ते आमचे पुलिसांनी पळोवपाक जाय की सकाळचे फुडें बी अशे लोक हांगा भोंवपाक लागले जाल्यार आमी आतां गाडयेक कितें लॉक मारून दवरपाचें काय बंद करून दवरपाचें तें आमकां मातशें तेंच्यांनी हें करपाचें की नाजाल्यार फाल्यां आमी सेफ ना न्हू. आतां अशें जाता जाल्यार फाल्यां आमी कितें कशें सेफ आसतलें आमचे गाडये. उदकाचो उणाव जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान टुगेदर फॉर म्हापसा गटान उदका स्त्रोत खात्याक निवेदन सादर केलें. पावसाच्या उण्या अदमासाक लागून राज्यांतल्या उदका सुरक्षेविशीं हुस्को उक्तायला. उदका वेवस्थापन आनी आपत्ती तयारीची व्यापक येवजण जाहीर करपाची निवेदना वरवीं मागणी केली. तशेंच उदका संवर्धनाचे उपाय, पावसाचें उदक सांठोवपाचे प्रकल्प तशेंच गोंयच्या उदका सुरक्षे खातीर ठोस पावलां उबारची अशें आवाहन केलां. की अंदू जवळ 60% पावस कमी जाला जून म्हयन्यात आनी ओवरऑल जर पळयत जाल्यार ज्या पद्दतीन प्रेस मिडिया आनी लोक ह्या संदर्भातले उलयता, तज्ञ लोक उलयता, त्या संदर्भात अशें दिसता की अंदू संपूर्ण सिजनाक ह्या 4-5 म्हयन्यांक जो पावस आसा तो अंदू कमी आसा आनी ताका लागून फुडें मे म्हयन्यान एप्रील मे म्हयन्यान शॉर्टेज जावपाची, पाणयाची समस्या निर्माण जावपाची शक्यता आसा. आनी त्या दृश्टीन आमी चीफ इंजिनियर WRD डिपार्टमेंट हेका आमी मेमोरंडम दिला. मेमोरंडम कसो दिला की ह्या संदर्भात जे प्रॉब्लेम आसा, आतां पावस जेन्ना पडटलो तेन्ना तुमी रेन हार्वेस्टिंग, परत रूफ हार्वेस्टिंग आनी ज्यो बोरवेल गोंयांत जितक्यो आसा त्यो रिचार्जिंग अश्यो करच्यो ही आमी मेमोरंडमाच्या तर्फे तांकां आमी सांगलेलें आसा. आनी अवेरनेस जावंक जाय लोकां मदीं. लोक थोडे आमचे पब्लीक हे जे आसा उदीक जे आसा, पोर्टेबल उदीक जे आसा ते मिसयूज करता. मिसयूज म्हणजे कशें, त्याच उदकान त्यो गाडयो धुवप आनी कितें करप अशें म्हणजे वेस्ट जावपाक. परत लिकेजीस ज्या संपूर्ण गोंयांत ज्या ठिकाणी लिकेजीस जाता तेजे इन्स्टंट तेंच्यांनी हें करूंक जाय. आतां तुमी 2-3 इन्स्टंट पळयले की मोठी पायपलायन फुटलेली आहा आनी हें खरें म्हटल्यार ही पायपलायन जेन्ना फुटता तेन्ना अकाउंटेबिलिटी धरपाची गरज आहा. इंजिनियराक खरें म्हटल्यार हेजेर FIR घालून तांकां हें जावंक जाय, तेजेर एक्शन जावंक जाय ताबडतोब. कित्याक हें उदीक व्हांवत रावता कंटिन्युअसली आनी मागीर तेन्ना केन्ना तरी ते सकाळी फुडें येता आनी त्या पर्यंत हजारो लिटर उदीक वेस्ट जाता. ताका जबाबदार कोण? ह्या दृश्टीन खंय तरी जावंक जाय. हें सुद्दां एक्चुअली इट इज अ डिझास्टर आनी हें डिझास्टर जें जाता तेन्ना हें नॅशनल एक्ट आहा 2005. हेतून सेंट्रल ऑथॉरिटी आसा, स्टेट ऑथॉरिटी आसा, अर्बन ऑथॉरिटी आनी डिस्ट्रिक्ट ऑथॉरिटी अश्यो 4 लेवलाचेर हें डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्टिवेट जाता. आनी त्या दृश्टीन तेंचे कमिटी आसता, तेजे भितून तज्ञ लोक आसता. आनी आज जर गोंयांत पळयत जाल्यार आमी कलेक्टराक सुद्दां आमी मेमोरंडम दिल्लो, डेप्युटी कलेक्टराक सुद्दां आमी मेमोरंडम दिल्लो, पण त्या दृश्टीन अजून ती एक्शन त्या पद्दतीन जावंक ना. अजून तेंच्यांनी प्लॅन म्हणटा तेजे अप टू डेट प्लॅन ना. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत जाले भिरांकूळ अपघात. ह्या अपघातांनी 2 जाण गंभीर जखमी जाल्ल्यान लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. पळयात पुराय बातमी. वेर्णा बायपास जंक्शनाचेर अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. बुधवारा राती 2 कारीची समोरासमोर टक्कर जाली. ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना, मात जंक्शनाच्या कोपुसाक लागून अपघात जाता अशें थळावे सांगतात. देखून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन ह्या कोपुसाक पयस करचे अशी मागणी थळावे करीत आसा.
केप्यां पारोडा महामार्गाचेर मध्यराती भिरांकूळ अपघात जालो. स्विफ्ट कार चलोवपी चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार उमटली. ह्या अपघातांत 2 जाण गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसाच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. पुलिसांनी घडणूक वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. काल आमकां अरावंड 2:15 सुमार एक कॉल आयलो हेजो गाडी एक्सिडेंट जालो म्हणून, गाडी मारून हें जालो म्हणून. सो ते आमची ASI वचून व्हेरीफाय केलें तेन्ना कळ्ळें की एक फिगो गाडी आसली केपें टुवर्ड्स कुडचडें वयतना ती गाय बसलेली, काळी कलराची गाय ती. सो ताका मारून तेंची एक्सिडेंट जालो आनी ती गाय आसली ती ऑन द स्पॉट एक्सपायर जाली. आनी जो ड्रायव्हर आसलो ताका आमी हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्लो, पूण ताका मायनर इंजरीज जावन ताका डिस्चार्ज दिलो. सो तो आमी एक्सिडेंट रजिस्टर केलो आसा. आनी ती गाय जी आसा ताका मागीर मेडिकल ट्रिटमेंटा लागून ज्ञान फावंडेशनाची तेंची गाडी येवन तेंच्यांनी थंय व्हेरीफाय केलें आनी तेंच्यांनी ताका डिक्लेअर डेड केलो. सेकंड एक्सिडेंट जो आसा म्हणटा पळय तो रातचो एक लेट नायट 2 सुमार तो सेल्फ एक्सिडेंट. गाडी आसली केपें टुवर्ड्स पारोडा वयताली, थंय कोटंबी जंक्शनाचेर ताजो कंट्रोल वचून थंय सेल्फ एक्सिडेंट जालो. थंयची 2 जाण ऑक्युपंट्स आसलेले, तांकांय सिंपल इंजरीज जाले आसा. सो ग्रिवियस इंजरीज कोणाक ना. दोनी एक्सिडेंट आमची अंडर इन्क्वायरी आसा. तेजी सद्या तरी आमी डिस्कशन चालू आसा. सो SDM आमी कॉन्फिडन्सान घेवन बाकीचे पंचायत जावं आमचे म्युनिसिपालिटी आसा तांकां आमी कॉरस्पॉन्डन्स करून तेंचे थ्रू ते करून घेवपाचे ट्राय चालू आसा आमची. सो एक कितें आसा पावसा दिसांनी गोरू सगळ्या रस्त्यार आसा, गोरवांचे सर्टन स्पॉट्स आसा त्या स्पॉटारच गोरू आसता. सो आमी गाडी चलयता आसतना जे प्रिकॉशन घेवपा जाय की बाबा पळोवपा जाय गोरू आसा काय ना ती. सो सेफ्टी आमची सेफ्टी इम्पॉर्टंट. सो ते हेजेर आमी प्रिकॉशन घेवपा आनी बाकीचे कॉरस्पॉन्डन्स आमी करता. तुम्ही पळयता आमी आतां केपें पुलीस स्टेशनार आनी काल राती 2 एक्सिडेंट जाले. लकीली दोनी एक्सिडेंटाक कोणाक मेजर हामी जाली ना, पूण जे काल 2 दिसां पयलीं पावस चालू जालो तेजो खंय तरी इफेक्ट दिसून येयला रोडाचेर. मेन म्हणल्यार फर्स्ट एक्सिडेंट जाला तेतूर कारीन गायेक धपको दिलो जो कोर्टाच्या जस्ट ऑपोजीट रोडार, आनी थंय खंय तरी गाय ती आखतात तेच जाग्यार स्पॉटार मेली. आनी तशेंच अडेजांक जे कोटंबी जंक्शन आसा थंय हांगा पारोडा कोटंबी जंक्शन आसा त्या जाग्यार राती एक सेल्फ एक्सिडेंट जालो 2:30 सुमार. तो बी कारीचो, स्विफ्ट कारीचो. आनी खंय तरी ती केपे वाटेन येताना ती जे कंट्रोला भायर वचून ती रस्त्यारच उलटी जाल्ली आसा. आनी तेतूरूच सांगला जे प्रमाणे PIन सांगला की ते एक्सिडेंटात मेजर कोणाक कॅज्युलिटी मेजर जालना, बारीक इंजरीज आसा. हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्या क्रिस्तानंद पेडणेकर. रस्ते लोकांक खातीर काय अतिक्रमणां खातीर हो सध्या प्रस्न चडशा वाठारांनी तकली वयर काडपाक लागला. केप्यां कुडचडे रस्त्याचेर सध्या बेकायदेशीरपणान वेवसायिकांनी अतिक्रमण केल्ल्यान येरादारी करप्यांक पार्किंगेच्या प्रस्नाक तोंड दिवचें पडटा. बेकायदेशीर अतिक्रमण, अनधिकृत वेवसाय आनी रस्त्या कुशीक अवेवस्थीत पार्किंग हाका लागून नागरिकांनी खर नाराजी उक्तायल्या. परत कागाळी करून लेगीत संबंधीत अधिकारी कारवाय करिनात असो आरोप थळाव्यांनी केला. पळयात. ह्यात रस्ते वाडोवन आमकां लोकांक कांयच फायदो ना. कित्याक ह्या सगळे भायल्यानसान लोक येवन हांगा सगळे रस्त्याचेर बिजनस करता आनी हांकां कोण विचारना काय ना. सगळे ऑल ओवर गोवा हें चलता आनीक कोण तांकां विचारना. आनी हे सगळे हेका लागून एक्सिडेंट जावपाक शकता. आनीक हे रोड वायंडींग फक्त हे लोकांक यूज जाता. आनीक आमकां जे कोण बायक जावं गाडी घेवन भोंवता तांकां प्रॉब्लेम जाता हेका लागून. आनी हे भायल्यान येवन सगळ्यांक बिजनस करता. हेंचेर कोण कांय इन्क्वायरी करना. आनी जे आमगे बारीक लोक हांगा कितें बारीकशें कितें घेवन बसले जाल्यार तांकां आमगे म्युनिसिपालिटी जावं आमगे पंचायत एरिया तांकां रोखडें हें करता, काडटा तांकां. ह्या कित्याक लागून हें करता खबर ना. आनी खुर्च्यो बिर्च्यो रस्त्यार करपा बिजनस न्हू. ह्यात आमगे गोंयांत लोक शॉप घालना तांकां कितें वयल्यान इफेक्ट जाता हे धंदे रस्त्यार करून. एक अंडर एक्शन घेवन तें क्लियर करपा जाय. तुमी पळयता आमी आसा तिळामळ जे रोड वायडींग चालू जालां. सोनपात्री तिळामळ जंक्शना आयल्यान जो रोड वायडींग चालू जालां थंय तुमी पळोवपाक शकता की म्हाजे फाटल्यान जे खुर्ची घेवन प्लास्टीक खुर्ची घेवन बसल्या, फाटल्यान तेंगेली जीप पार्क आसा आनी तो वर्रात खुर्ची घालून बसला. पूण हे मनशाक कोण जी ऑथॉरिटी आसा ती केन्ना विचारना. पूण जर बारीक कोण आमगेलो नाल्ल घेवन बसलो ना भाजी घेवन बसलो जाल्यार तांकां आडकळ जाता. हो मनीस आमगे कितें तरी पोट भरता म्हण.
आतां हेजेर प्रश्न आसा की हे रोड वायंडींग करता ते फक्त ह्या लोकां खातीर आनी ज्यो गाडी आसा लोकांचे पार्किंग एरिया ना ते रस्त्यार येवन पार्क करपा खातीर हे रोड वायंडींग करता काय कित्याक हांगा जर कुडचड्यार जर पळयत मोस्टली ट्रॅफिक आसता सकाळचे 7 चालू जाता ते सांजची 7:30 म्हणल्यार मागीर 12 ते 14 सुमार खंयच रातची ट्रॅफिक आसना पूण जे डिपार्टमेंट आसात खंय तरी आपल्याले मनमानी करून ह्यो गोष्टी करतात आनी जे सामान्य लोक आसा जे बावडे आपल्याले सकाळचे वयतात पोट भरून सांजचे येता तांकां खंय तरी ह्या गोष्टी लागून परत रस्त्यार देंवचें पडटा. आतां हेजेर सरकारान विचार करपाचें आसा की सरकारान विचार की गोंयकार इम्पॉर्टंट काय हे लोक आसा ते येवन हांगा आमचे आपल्याले पोट भरून आपल्या गांवां वचून तेंगेले लायफ जगता ते इम्पॉर्टंट कित्याक आतां खंय तरी गोंयकारां प्रत्येक गोष्टी रस्त्यार येवपाची पाळी येयल्ली आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. आमी ट्रॉलरांचो आंकडो उणो करिनात, फकत शिस्त हाडपा खातीर ट्रॉलर धन्याक नेम पाळचे अशें सांगता अशें नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकाराचें म्हणणें. पावसाळ्यांत नुस्त्याचो दर्जो आनी नुस्त्याची फॉर्मेलिन चांचणेची जापसालदारकी FDAची आसा. खारेवाडो जेटी विशीं MPA वांगडा खासा बसका आपयतले आनी जेटीच्या विस्तारा पयलीं खारेवाडो हांगच्या घरांचें पुनर्वसन करपाचो निर्णय घेतले अशेंय मंत्री हळर्णकार सांगता. आयकात. रजिस्ट्रेशन कॅन्सल म्हणजे गव्हर्मेंटाक बोटी कमी करपाची ना. बोटी असल्या कारणान बोटींनी आपले जे नॉब्स आसा लायसन आहा BC आहा हे तेंच्यांनी करपाक जाय. कारण फाटीं एकदां तुमकां खबर आसतली काणकोणची बोट कारवार गेली. आमी हें दिलें इंस्ट्रुमेंट दिला ते आमकां ट्रॅक करून गावता. सो ते व्हरना हे व्हरना जाल्यार लोकां माहिती जाता गव्हर्मेंटाचेर येता म्हणून आमी ते सगळे रुल्स आसा तेंच्यांनी फॉलो करता. ते फॉलो केल्या परिणाम म्हणून हें आसतलें कारण थोड्यो आतां हेवूय आहा जेटीज तेंच्यांनी परमिशन घेवंक जाय. थोड्या अनऑथोरायज लायसन हे म्हणजे परमिशन नासतना जेटीचो करता हे आमचो लँड तेंकां आमी ऑलरेडी नोटीस करता त्यो बंद करता कारण आमकां रिकॉर्ड गावना. डिपार्टमेंटा कडेन आनी इट इज रिकॉर्ड जाय म्हणजे फॉर दॅम ओनली तेंच्या खातीरूच. सो बेसिकली टू ब्रिंग डिसिप्लीन आणि बोटी कमी करपाच्यो म्हूण काडूंक ना. बोटी ते मेनटेन करून तेंची BC आसूंक जाय बाकीच्यो गोश्टी आसूंक जाय हे तेंचे कडेन ना. जेटी पळय आहा ती MPAन ऑलरेडी ते वर्साचो प्रयत्न आहा. गेल्या 2 म्हयन्यान हांवें MPA चेअरमॅना कडेन मिटींग घेतली तेन्ना स्टेक होल्डरूय आसले. तांकां आमी फूल सपोर्ट दिला. जी घरां पळय काडपाक नवी बांदतली बांदून तांकां आमी सपोर्ट क्लियर करून दिता म्हणून सांगला. तेवूय आसले स्टेक होल्डर आसले आनी त्या प्रमाणे हें केलें तेंच्यांनी आमी एक्ट करून परत आमी ह्या आठवड्यान तेंची परत मिटींग आपयली परत दवरले कितें तरी कारण जाल्यार उरले त्या फुडल्या आठवड्यान परत तांकां MPAक आपयतले. आनी कारण ती जे एरिया जी आहा ही ऑलरेडी तेंच्या ताब्यार. सो आमकां तें करूना तेंचो प्रोजेक्टाक टायम जातलो पूण आमी तेंच्यांनी MPAच्या चेअरमॅना कडेन स्टेक होल्डर आसा मिटींग घेतलेली तें सांगलेलें आमी करता बेगीन करूंक नाका करता तेंच्या गरज आहा. विथावट लायसन विथावट BC तेजें आसूंक जायना रजिस्ट्रेशन जाय सगळें कारण इन्शुरन्स जालो फाल्यां बोटी गेलो भायर कितें जालें कोण मेले केलें जाल्यार मागीर कितें करतलो. तें फिशरीज डिपार्टमेंट आहा नुस्तें भायर मारून बोटीर हाडून हांगा आमच्या जेटीर हाडून लँड केलें की ते मार्केटाक वयता. मार्केटाक गेलें की आमकां आसना ती भायरसून जे इंटरस्टेट म्हणजे ईस्ट कोस्टाकसून जे नुस्तें येता हें अंडर FTA येता. सो FTA ते चॅक करता. ते चॅकींग करप हें आमकां लागना. मार्केटाक गेलें की आमच्या तेजेर कांय ना. आमचे जेटी पर्यंत आमच्या जेटीसून भायर सरले की ते बाकीचे डिपार्टमेंट जाता. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो